माकड रोग म्हळ्यार कॅसनूर फॉरेस्ट डिसीज म्हळ्यारच KFD हें दुयेंत पयल्यान पयलीं 70त 2015त मेळिल्लें. डिसेंबर 2018त आतां पर्यंत 70त 13 लोकांक ह्या रोगाची लागण जाल्ल्याचें वैजकी तपासणेंत कळ्ळां. वाळपय भलायकी केंद्राचो भलायकी अधिकारी गजानन नायकान कळीत केल्ल्या प्रमाण वेळग्यांत 2, कुडश्यांत 4, शेळप्यांत 3 आनी कुटमळ, मळपण, बुद्रुक, करमळी आनी नाणेलीत प्रत्येकी 1 केस मेवळ्या. ह्या मोसमांत KFD केसी कमी जाल्यात अशें भलायकी अधिकाऱ्याचें म्हणणें आसा. आमचे जेन्ना डिटेक्ट जाले तेन्ना हांगा सगळ्या गांवान वचून सर तांचे इन्वेस्टिगेशन केल्लें. पयलीं सुरवातीक खूब काम करचें पडलें इनिशियली 2 वर्सां, कित्याक लोकांकूय खबर नाशिल्लें कारणान. मागीर ताजेर वॅक्सीन प्रोवायड केलें, ताका बरो प्रतिसाद आसा लोकांचो, ते घेता. मागीर ताजे नंतर गेल्या वर्सासून आमी DMP ऑयल आमकां DHSन सप्लाय केल्या. ताजे बद्दल जागृताय केल्ली लोकांक, ती कशी वापरप, कितले पर्यंत लावप, खंय खंय लावप हें सगळें सांगून ती लावन रानां गेल्या कारणान जे पळय किट्टे लागतात त्यो लागनात. हांगा आयले की तांकां बाकीचे तांच्या अवेरनेसान भितर पर्सनल प्रोटेक्शन म्हणजे फूल कपडे घालप, वायट घालून गेल्या बरें, आयले की रोखडेच काडून गरम उदकान न्हांवप. जाका लागून कितें किट्टी लागिल्ली जर आसत जाल्यार ती पडटा आंगाची आनी दुयेंस जावपाचे चान्स कमी आसता. आतां आमकां ह्या वर्सा मातशें वॅक्सीन लेट आयल्या, मार्चान आयली. आतां आमचे कडेन 1650 डोजीस आसा आनी ऑलरेडी सुरू जाला येवपाक हांगा सद्या CHCन, आनी गांवान आमी करतले तांची अरेंजमेंट आनी दितले तांकां. आमी इतले पेशंट कमी मेळपा लागून अवेअरनेस आनी तुमचे जे टिमीन जे एफर्ट घेतला ते कारणीभूत आसा. न्ही, आतां ह्या वर्सा आमी वॅक्सीन नासल्या कारणान चडशे ICच केल्ल्यो, अवेरनेस केल्लो आनी त्यो DMP ऑयल जे आमकां सप्लाय केल्ल्यो त्यो गांवांनी आमच्या सब सेंटरा मार्फत सगळ्या स्टाफांक सांगून त्यो पावयल्ल्यो घरांनी. ताका लागून सद्याक तरी अंदू खूब कमी आसा. अजून आसा न्ही, एप्रील सोंपूंक ना, मे सोंपूंक ना, तो पर्यंत सिजन उरता आमी तो पळोवपाक जाय. पयल्या मोसमांत 2015 एप्रिलांत 30 दुयेंती सापडल्यो आनी एका मनशाक मरण आयिल्लें. दुसऱ्या मोसमांत डिसेंबर 2015 ते मे 2016त 277 गांवकरी ह्या रोगान पिडेस्त मेळिल्ले आनी 3 जाणांक मरण आयिल्लें. नोव्हेंबर 2016 ते मे 2017त 88 दुयेंती आनी नोव्हेंबर 2017 ते 2018 मेत 87 दुयेंती, तर चालू मोसमांत 13 पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळिल्ल्यो. लोकशिक्षणाक लागून KFD केसींत कमी जाल्ल्याचें नायक हांणी फुडें सांगलें. गांवकऱ्यांक ही कीट पयसावपी वखद दिल्ल्याचें नायक हांणी सांगलें. माकड ताप 2015 मेळ्ळो. पयलीं सुरवातीक एप्रील मे म्हयन्यांत तांकां कांय सुरवातीक कळनासलें, डायग्नोसीस लेट जाल्या. पयल्या वर्सा 30 पेशंट मेळिल्ले आनी तातूंतलो 1 डेथ जाल्लो. दुसऱ्या वर्सा 16-17 277 पेशंट मेळिल्ले, तातूंत 3 डेथ जाल्ले, 3 जाणां मरण आयिल्लें. मागीर 15-16 केलें, 16-17 फक्त 87 पेशंट जाल्ले मेळिल्ले 70, एकय डेथ जावना ताजो. आनी 18-19 17-18 57 पेशंट पॉझिटिव्ह जाल्ले, नो डेथ. आनी आतां सद्याक डिसेंबरा धरून एप्रील पर्यंत 13 पेशंट डिटेक्ट जाले. पूण तुमच्या अंदाजान कमी मेळटले ह्या वर्सा तरी अशें दिसता. तशें आतां फक्त 13 जाल्ल्या कारणान कमी मेळटलेशें दिसता.